हो कॅम्प हांगा पुराय गोंयभर म्हणजे पयली शहरांनी आनी ताज्या उपरांत ग्रामपंचायतींनी घेवपाचो आमी ठरयला। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेच्या सकयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे जाका आमी मनशाचो विकास करता म्हणटा तोच मनशाचो विकास करपा खातीर हांव मनशाचो विकास म्हणटा आसतना मूळ गोंयकार आमी 60th इयर सेलिब्रेशन करता। 60 वर्सां गोंयच्या मुक्तीची मनयता आमी सेलिब्रेशन ते उत्सवाचेच कार्यक्रम न्हय तर 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना आमच्या गावातल्या गांवकाराचो कशा पद्दतीत विकास जातलो हाजो विचार हे सरकार करता। म्हणजे त्याच बरोबर ताका लायट आसतली, उदक आसतली, गॅस आसतली, संडास आसतलो, याच बरोबर त्या मनशाक मेळपी बेजीक गरजो आणि ताका लागपी सगळ्यो गरजो कशा पद्दतीत भागोवचो हो संकल्प घेवन आमी फुडें वयता। या 19 डिसेंबराक सुरू केल्लो कार्यक्रम फुडल्या 19 डिसेंबरपर्यंत एकूय गरजवंत मनीस उरचो न्ही हो आमचो संकल्प आसा। आणि ते हे काम फक्त हांव मंत्री किंवा आमदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून करपाक शकचे ना, तुम्ही सगळे जितके व्हॉलंटियर जावन आसा त्या व्हॉलंटियर्सांनी काम करपाक करचें पडटलें आणि ते जर केलें जाल्यारूच आमी सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाक शकतले। आयज खूब बरें दिसता म्हापशांतल्या ह्या शिबिराक म्हणजे आमी म्हाका दिसता 2 ते 3 दिसां पयलीं म्हणजे म्हाका आमदारय विचारतालो आमी सगळ्या लोकांपर्यंत कशें पावतले काय म्हणून, दोतोर मातसो बेगीन जातलो, गडबड जातली। हांवें कांयच चिंता करूं नाका, आमच्या सगळ्या हांगासल्या कार्यकर्त्यांचेर आमचो विश्वास आसा, नक्कीच ते सगळ्या लोकांपर्यंत पावयतले आणि सगळ्या लोकांक ह्या शिबिराक घेवन येतले। जरी आमी रुटीन चेकअप म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत करता, प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जाता, खूब कडेन जाता, पण हांव आयची गर्दी पळयत हांव कालचो मुद्दामून उल्लेख करता। 1034 लोक काल कॅम्पाक आयले, जवळपास 850 लोकांक आमी स्पॅक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दितले। कालच्या कॅम्पांतल्यान 90 लोकांक एमर्जन्सी सर्जरी करपाक जाय आणि 100 लोकांक थोड्या तेंपान करच्यो पडटल्यो। 90 जाणटेले जे आसा जेचो मोतीबिंदू जर आता आमी ट्रीट केलो ना जाल्यार आनीक थोड्या दिसांनी ताका दिसचें ना, आनीक अवघे 3 म्हयने वचत फुडें जाल्यार तेजी दृश्टी वयतली। आमी म्हटलां की विजन फॉर ऑल, गोंयान एकूय बी मनीस जेका दिसना असो उरचो न्ही, 100% लोकांक दिसपाक जाय। जो जन्मजात बाबडो कोण तरी ब्लायंड जन्माक येता तेका आमी कांय करूंक शकना, बट ताजेरूय बी जे वेगवेगळे जर आमकां सर्जरी करपाक मेळटा ताका हेल्प करपाक मेळटा, मागीर तो मेडिक्लेमच्या माध्यमांतल्यान आसतले किंवा DDSSY माध्यमांतल्यान आसतले किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट। आमी हे फावटी ठरयलां की ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान जे लोक हांगा अवेलेबल येता, जे लोक हांगासर तपासता ताका 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा दितलेच। ताज्या व्यतिरिक्त ज्याच्यो मायनर आणि मेजर सर्जरी आहा म्हणजे खूबशे फावटी ज्यो सर्जरी आमी एकदां गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमकां करपाक शक्य ना किंवा आमच्या आजिलो हॉस्पिटलांत करपाक शक्य ना, ती सुद्दां सर्जरी म्हणजे आमकां खंय तरी मेडिक्लेम करपाक जाय, तेजे खंय तरी DDSSY हे पळयनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट करपाची आमी थारायल्या आणि निश्चितच फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तांच्यो कितलीय कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आसली इन केस आमी गोंयांत जायना जाल्यार प्रसाद नेत्रालय उर्बी जे ऑलरेडी गोवा सरकारच्या मेडिक्लेमचे रजिस्टर्ड आसा, DDSSY चे रजिस्टर्ड आसा, तांच्याकडे तरी करतले, नाजाल्यार आमी एक ऑप्थॅल्मिक सेंटर, नवीन ऑप्थॅल्मिक सेंटर हे सांखळेच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रात एस्टाब्लिश करपाचें ठरयलां, जे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर न्यू ऑप्थॅल्मिक सेंटर आमी सांखळे PHCत करता। गोंयभरांतल्या ह्या कॅम्पांतल्यान येयल्ले लोक हे थंयसर जेका लेजर सर्जरी जी एट प्रेझेंट फक्त आमचे कडेन गोवा मेडिकल कॉलेजीन जाताली ती थंयसर जातली, हाजीय सोय सरकारान केल्या।